कितें जालें एक्चुली हांव वास्को आहलोलो आनी म्हाका मागीर मुगे ब्लॉक कमिटी मेंबरान लायक फोन केलो बाबा मिटींग चलता म्हणून बिर्ला तुका आपयला हांवें म्हणलें म्हाका आपोवना म्हणलें म्हाका खबर ना मिटींग केसो मिटींग म्हण ती मागीर एटलीस्ट आफ्टर 2-3 एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 कॉल जाले 10 कॉला मध्ये एक 11th कॉल येयलो म्हाका सांगपाक लागले की तुजो रिव्यू मिटींग म्हणून ऑन द लास्ट ZP इलेक्शनान जालें ती प्रमाणे हांवें म्हणलें अरे हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी म्हाका खबर ना रिव्यू मिटींग जाता म्हणून सो आय से लेट मी गो एंड कन्फ्रंट दीस मेंबर्स ऑफ मायंड बिकॉज तेणे म्हाका फोन केलो न्हू सो हांव गेल कन्फ्रंट करपाक when I reached the office in Birla, officer Palpagos, I question केले बाबा केसो मीटिंग चलता तुम ब्लॉका कितें आपयनाय वाय नॉट फॉलोइंग द पार्टी प्रोटोकॉल्स आसताय न्हू तू पळय फॉलो कराय म्हाका इंचाराय हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट न्हू बाबा ब्लॉक प्रेसिडेंट पीटर डिसोजा प्लीज आर आस्क फॉर रिव्यू मीटिंग आय कॉल फॉर द मीटिंग टायम दिया न्हू तुमी आपूण करताय सगळें हांवें क्वेश्चन केलें म्हणून एश कोन्न आनी क्वेश्चन इंचारता ब्लॉकाक आमच्या मेंबराक करता आसतना ऑलांचो सिमॉयस जो आमचो मेंबर आहा काँग्रेस ब्लॉकाचो तेणें म्हाका उठलो आनी म्हाका पुश केलें आनी 2-3 फोटो मारली म्हजेर एटॅक केलो म्हाका आनी म्हाका पुश करून भायर मारलो शॉपांतलो ऑफिसांतलो आनी म्हाका अब्यूज केला खूब अब्यूज केला तेणें म्हाका असॉल्ट केला अब्यूज केला आनी गेट आउट करपाक लागलो म्हाका फ्रॉम देर अरे आय एम अ ब्लॉक प्रेसिडेंट रेप्युटेड पर्सन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन कोर्ताली I am an ex-MLA's son, ex-Deputy Speaker Simon D'Souza's son. I have a reputation to be followed. You are assaulting me, assaulting my father. You are accusing my family. You are abusing my family. कैसो मुनीस वो कैसो लीडर मुठा एका में था I very upset with Alonso Simoes because he abused my family, abused my father, abused my mother. My mother is a ex-councillor of Vasco. She also part of Mahila President Halati when many years ago of Congress Party, and this Congress member is coming and accusing me, abusing my family. Yes, incident first time down when police was tala incident asle, and I tell you I said it because I didn't want to make any problem. But here he assaulted me, abused me and assaulted me. Maka dukol dene am podpacho in the steps. So I come to the police station to register complaint against him, against Alonso Simoes. तुम्ही आता पार्टी ऑफिसांनी No, it is nothing to do with party. It is nothing to do with the Congress party. This has become a personal issue because he came personally and attacked me. I came to ask questions as a block president, but he attacked me in personal way, and this is a personal animosity. So he is very unsecured person. Alonso Simoes is an unsecured person. Because of his insecurity, तो मुझे attack केला. खंयतरी पार्टी मिटिंगे टायमार अटॅक जाला म्हणून की तुम्ही पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन कितें डिमांड आहा तुमच्या? No, I have nothing to do with the Congress party. This is nothing linked to the Congress party. This is again a personal attack because this happened before as well in the Congress party meetings, and this has become a personal attack right now on me. He is unsecured, because insecurity, so मुझे attack होता because he is not confident about himself. This is a personal attack on him. I never say anything to him. I never go on his footpath. I don't want to deal with this person, Alonso Simoes. He first and foremost for Kortali Tonu. He is from Nerul. He is from Nerul. He is from the Kortali constituency. Calls himself a so-called leader. A so-called leader will never act like that. Never assault a block president. I have kept my patience till the limit that I could keep. But this is heights of a limit. Esko assault करपा न्हू तेणे. See, कितें जाणा तूं आतां मेन थिंग कितें काँग्रेसाक गेले जायते प्रेसिडेंट आसता ब्लॉक प्रेसिडेंट आसता कमिटी आसता कमिटी मध्ये जायते मेंबर्स आसताय आनी एकल्याक एक हे दिलो आसता एज पर हांव जाणटे भशेन हांव कांय काँग्रेसमॅन न्हू ओके सो आयज हांवें आयकलें ते भाशेन एक मिटींग जाल्ली आनी पीटर डिसोजा ही इज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सो एक प्रोटोकॉल आसता जेन्ना तुमची मिटींग चलता तेन्ना ब्लॉक प्रेसिडेंटाक कळोवपाक वो मेंबर्स जे कमिटी आहा तेजे कळोवपाक सो हितू कितें आसा हितूकू आयज केस्तांव जावपाकू खंय तरी मरे अनसिक्युअर म्हणटाय न्हू आपणाकू फुडें आपणाक टिकेट मेळटली ना मेळटली कित्याक आको लोक पीटर डिसोजा म्हळ्यार जायत जाण वळखताय ही हॅव फॉट फॉर द भुटानी एंड ही फायट्स फॉर द गूड कॉज म्हणजे कितें जे खंयचे प्रोजेक्ट येता आनी जे गोंयकारांक नाका एज अ एक्टिविस्ट ऑल्सो ही ऑलवेज ऑन द ग्रावंड आनी तेका लागून म्हाका दिसता हे गेले तकल्या उरलो आहा की बाबा काँग्रेस एक टिकेट दिचे बट दॅट इज युअर इंटरनल मॅटर बट द थिंग दिस थिंग इज यू कॅनॉट हीट अ पर्सन हो मनीस सदां लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल म्हणून आख्खे पेरगांव घालतालो आयज मुज तोंडांतल्यान न्हू पूण तेंगेले काँग्रेसाच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट तोंडांतल्यान तुमी आयकलां लॉ एंड ऑर्डर कोण कॉलेप्स करता हांव सदां लोक जायत फावट म्हणटालो अरे तूं तेजे फाटी कित्याक लागला लोकांक कळपा जाय हो मनीस केसो तो हो मनीस निर्लाचो हो मनीस आमगे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी देण्या पडलो आहा हो मातानीके नेफ्यू म्हणटा मातानी एक चोयन आलो देखून
हो मातानिकेन नांव घेवन हो आपूण इलेक्शन जिखो सोदता. सो इट इज नॉट लायक हाव इट इज. सो हो होल्यांचो सिमॉन्स म्हणटाय तो तेणें चिंतूं जाय आसलें बाबा तूं कोणा हात लायता. ही इज फॅमिली इज अ रेप्युटेड पर्सन आनी हे मनशा कडेन तूं हे भाशेन उलयता म्हणजे एसॉल्ट कर. दीस इज नॉट रायट आनी दीस इज नॉट रायट मीन्स नॉट रायट. सो हेजे वयल्यान आनी हांव कांय चर्चा करूं सोदना. वॉट एवर इट इज पीपल हॅव ते पिटरान आपणा बायटांतल्यान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां. सो हांव आख्या कोट्टाली लोकांक मागता हेजे वयल्या पत्तो नियाड कोराय.